विश्वास मोगून जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगून जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगून जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगून जाता. सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. जेजूच्या नांवान मिसान तुमकां माये मोगाचो येवकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतींत हे मीस आमकां पियेदाद दिवाडे फिरगोसकारांक तशेंच वांशे फिरगोसकारांक फावो जाला. आमी देवाक दिनवासताव ह्या दोनूय फिरगोजां पासत मागुया आनी आमी सगळीं जेजूचे पोरगोटणार जावंक कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमचे खातीर मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुझे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा कुटुंबाची मुळां वळखून घे, क्रिस्ती मुळ्यां जिये. ह्या संवसारांत आमी एकसुरी हो जुवो कसो जियेना पूण संबंदांत वाडटा. आमचो घोराबो जाता आमचो पयलो समुदाय जंयसर आमची मुळावी आकारणी जाता. घोराब्यांत आमी भावार्थ आनी बरे शेगूण आपणायता. ह्या मिसा बलिदानान भाग घेतना आमच्या घोराब्या पासत मागुया. वडिलांनी बरी आकारणी दिवंक आनी आमी बरें शेगुणी जिवीत ह्या संवसारांत जियोंक हीच कृपा सगल्यांक मागुया. भावा भयणांनो, कुटुंब हे देवाचें व्हड देणें आमकां. सगल्यावन पयली संस्था देवान घडल्या कुटुंब म्हणल्यार जाता. द फर्स्ट इंस्टिट्यूशन which God established is a family. कुटुंब म्हणटा तो नासलो जाल्यार आयज कितें जावपाचें? कोण खंय कसो रावपाचो? पिरांत येता आमचेर आतां कुटुंब म्हणटा तो इल्लो कोसडोन वेता. कुटुंबांत दूख भिरांत हुस्के खोती, एकामेकाचेर विस्वास ना, आपलेपणान आपणाक जाय तशेंच तरेतरेच्यो अस्कोतायो ह्या आधुनीक काळाच्यो कुटुंबान भितर सरून आमचे कुटुंब दुखी जाल्यार कोसळटात आनी कबार जावंक लागल्या. मागुया आमचे कुटुंब अखोण भावार्थाचे बरी देखीचे जावंक. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून देवाचे काकुतीक उलो मारुया. बरोबर हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन.
प्रार्थुया. आमच्या आणि दुःखी असलेल्या कुटुंबा पासत मागुया. देवा, मनशा कुळाच्या रोचणारा आणि सोडवणदारा, तुझ्या एकल्याच पुतान एके नित्या आंकवार खुशींत मनशा सोयम घेवंक तुजी खुशी जाली. आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी. आमचे मनशा सोयम घेतलोलो तुजो मोगाचो पूत आपल्या देव सोयंबाची आमकां भागीदारां करूं. हे आमी मागतांव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. जाकोबान आपल्या पुताक आपोवन सांगले, जाकोबाच्या पुतानो, म्हजे भोंवतणी एकठांय जायात आनी चीत दिवन आयकात. तुमच्या बापा इस्रायलाचें चीत दिवन आयकात. जुदा, तुजे भाव तुजे स्तुती कोत्तले. तुज्या दुस्मानाचे गोमटीक तूं दोत्तलोय. तुज्या बापायचे पूत तुका नमस्कार कोत्तले. जुदा, एक शिवाचो पेटो. म्हज्या पुता, शिकार करून तूं परतून आयलाय. शिवा भाशेन व एके शिवणी भाशेन. दिम्यो मोडून जोमणीर सोरपुटून तो उकोडया बसला. कोण ताका उठयतलो? येवचो आसा तो हे पर्यान. जुदाच्या हातांतली बेटकाठी कोण काडून घेवचो ना. तशेंच ताच्या जांगा मदलो पदवेचो दांडो, कित्याक ती पदवी ताचीच आनी सगल्यो परजा ताच्यो आज्ञा पाळटल्यो. देवाचें उतर हें. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. म्हणुया, सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पुरचेची मुनसिबी कोत्तलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. पर्वतांचेर लोकांक शांती उपजू. दोंगराचेर तांकां नियानीत मेळूं. नितीन तो दुर्बलांक राखूं आनी गरिबाच्या भुरग्यांक निवारूं. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तू. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चंद्रीम आससोर शेकांशीक ती तोखतली. एका दर्याथान दुसऱ्या दर्यापर्यंत, न्हंयचे देगेरथान पृथ्वीच्या शिमापर्यंत चलतली ताची राजवट. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगसर तें तोगूं. पृथ्वीची सगलीं कुलां ताका लागून आपूण सोदो म्हणटलीं. सगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. शुभ वर्तमानाक उबी रावया.
त्या सर्वेस्पराची जाड वायतू सगल्यो वस्तू नेटान पूण गोडसाणीन मांडावलीर तूं घालताय. शाणेपणाची वाट आमकां शिकोवंक ये. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवय आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी अब्राहमाचो पूत ही ताची पिळगी. अब्राहमाक जल्मलो इजाक, इजाकाक जल्मलो जाकोब, जाकोबाक जल्मले जुदा आनी ताचे भाव. जुदाक जल्मले पेरेस आनी सारा हांची आवय तामार. पेरेसाक जल्मलो हेजरोन, हेजरोनाक जल्मलो आराम, आरामाक जल्मलो आमिनाबाद, आमिनादाबाक जल्मलो नाशोन, नाशोनाक जल्मलो सालमोन, सालमोनाक जल्मलो बोआज आनी ताची आवय राहाब. बोआजाक जल्मलो ओबेद, हाची आवय रूत. ओबेदाक जल्मलो जेसे आनी जेसेक जल्मलो दावीद राजा. दाविदाक जल्मलो सालोमाव, हाची आवय उरियाची पोतीण. सालोमावाक जल्मलो रोबोआम, रोबोआमाक जल्मलो आसा, आसाक जल्मलो जोसफात, जोसफाताक जल्मलो जोराम, जोरामाक जल्मलो ओजियास, ओजियासाक जल्मलो जुआताम, जुआतामाक जल्मलो आकाज, आकाजाक जल्मलो हेजकियस, हेजकियसाक जल्मलो मानासेक, मानासेक जल्मलो आमोन, आमोनाक जल्मलो जोसियास आनी जोसियासाक जल्मले जेकोनियास आनी ताचे भाव. ह्या काळार इस्रायल पोरजेक बाबिलोनियेन निर्वाशी करून व्हेली. बाबिलोनियेच्या परदेसा उपरांत जेकोनियासाक जल्मलो सालातियेल, सालातियेलाक जल्मलो जोरोबाबेल, जोरोबाबेलाक जल्मलो आबियूद, आबियूदाक जल्मलो एलिकीम, एलिकेमाक जल्मलो आजोर, आजोराक जल्मलो सादोक, सादोकाक जल्मलो आकीम, आकीमाक जल्मलो एलियाद, एलियादाक जल्मलो एलियाजार, एलियाजाराक जल्मलो मातान, मातानाक जल्मलो जाकोब आनी जाकोबाक जल्मलो जुजे, मारयेचो पोती. हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेसू जल्मलो. अशें आसता सगल्यो मेळून अब्राहमाक तावन दाविदा मेरेन आसल्यो 14 पिणकां. दाविदा तावन बाबिलोनियेच्या परदेसा मेरेन आनीक 14 आनी ह्या परदेसा तावन क्रिस्ता मेरेन आनीक 14. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भणीनो, आयच्या ह्या मिसा भेटीचो विशय आमची कुटुंबाची मुळां आनी आमच्या क्रिस्ती जिविताची मुल्याचेर नियाळ करूंक आमकां उलो करता. एका गांवान एक कुटुंब रावतालें आनी एक कुटुंबान आवय बापूय तांची तेगा भुरगां रावतालीं आनी खऱ्यांनीच एक खरें क्रिस्ती कुटुंब पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे आनी शिव वर्तमानाच्या तत्वांनी
ती आपली जिवीत सारताली. आनी अशें जिवीत सारता आसतना आपल्या जिवितान जायते ताणें अनुभवलें. बरें अनुभवलें आनी वायटूय अनुभवलें. सदांकाळ ती मिसाक वचपाची. आपल्या भुरग्यांक ताणें क्रिस्ताच्या तत्वां मुल्यांनी वाडयली. आनी अशें आपलें जिवीत सारता आसतना ताच्या घरकाराची नोकरी ताका ना जाली. आनी अशें तांच्या जिवितान कुटुंबीक जिवितान जायतो पयशां वाटेन ताणें एक आडखळ ताणें अनुभवली. तेच बरोबर तांची व्हडली धूव कॉलेजीन वेताली. मॉडर्न टायम्स ह्या संवसारान जियेता आसतना जायती ताची फ्रेंड्स व दुसरीं भुरगीं ते बरें माणसुकेचे नेस्ता देखून ताका चावयताली. पूण ताणें केन्नाच आपली तत्वां मुल्यां सोडूंक ना. सदांच जे आवय बापायन कुटुंबान शिकयलां ते प्रमाणे बरें माणसुकेचें न्हेसोन वेतालें. एका दिसा घडलें ती अशें ताची धाकटी धूव दुयेन पडली. हॉस्पिटलान आसली. एके भाशेन मरणाचे तोडेर आसली. असल्या वेळार ताणें खऱ्यांनीच भावार्थान देवाचेर जो आपलो विस्वास आसा त्या विस्वासान मागलें. तांची धूव बरी जाली. कुटुंबान पासून एकामेकाक आदार करतालीं आनी हे परी सांगातान एकामेकाक समजून एकामेकाक सांगाताक वेळ सारून आपलें कुटुंब ती जियेतालीं आनी आयज पर्यंत जियेतात. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हो कुटुंब आमकांय सगल्यांक एक देख दवरता. आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान आमी क्रिस्ताच्या मुल्यांनी जिवंक. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सगळीं कुटुंबान जल्मता. आमी कुटुंबान वाडटा आनी आमच्या कुटुंबाचे मूळ म्हणल्यार आमचो देव. कित्याक जेन्ना एक चेडो आनी चेडू लग्न जाता देवा मुखार ती भास दितात. जेजूकूच आपलें मूळ कशें घेतात आनी आपलें कुटुंबीक जिवीत सुरू करतात. आनी आमी सगळीं कुटुंबान जल्मल्या. क्रिस्ताचो मोग, क्रिस्ताची तत्वां मुल्ल्यां, कुटुंबाची तत्वां मुल्ल्यां आमकां सगल्यांक मेळ्ळ्यान आनी ते प्रमाणे आमी जिवचे खातीर आयचो विशय आमकां सगल्यांक उलो करता. मोगाच्या बाबडीनो, आयच्या शिव वर्तमानान आमी जेजूचे पुर्वज तांची पिळगा तांची आमी आयकलां. खुंयसान सुरू जालें पूण ताचें मूळ जावन आसा देव. आनी जेजूचें कुटुंब आंकवार मारिया, बाग्यूं जुजे आनी जेजू पवित्र कुटुंब तांचो. आनी तत्वां मुल्यांनी तांचें जिवीत जालें. तिगाय मनशां पवित्र आसलीं देखून आमी तांकां पवित्र कुटुंब म्हणटा. आनी तोच पवित्र कुटुंब आमकां सगल्यांक आमची कुटुंबां पवित्र आनी क्रिस्ताच्या तत्वां मुल्यांनी, शिव वर्तमानाच्या तत्वां मुल्यांनी जिवंक आपयता. तर आमच्या कुटुंबांनी आमचें जिवीत आमी सारता आसतना हे वेळार ह्या तत्वां मुल्यांचेर, व्हॅल्युजाचेर आमी थोडोसो नियाळ करून आमची कुटुंबां शिव वर्तमानाच्या तत्वां मुल्यांनी बोल्लोलीं आमी करुया. पयले सुवातेर भावार्थ आनी विस्वास देवाचेर. मोगाच्या बाबडीनो, आमकां सगल्यांक देवाचेर भावार्थ आसा. आनी आमच्या कुटुंबांनी जेन्ना आमी मागणें करून एक कुटुंब कशें मिसाचे भेटेन वांटो घेता तेन्ना खऱ्यांनीच आमचो भावार्थ आनी आमचो विस्वास जो आसा तो आमी जिवंक पावता. जिविताच्या आडखळींनी, प्रस्नांनी, कोश्टांनी आमचो भावार्थ धरून जिवंक आयचो विशय आमकां उलो करता. जशें सुरवातेक सांगलोली ते घडणेन ते कुटुंब देवाचेर भावार्थ आनी विस्वास आपल्या सगल्या घोडितांनी ताणें तेवलो आनी त्याच देवान तांकां निवारली. दुसरे सुवातेर मोग आनी सेवा, लव एंड सर्वीस. मोगाच्या बाबडीनो, भुरगीं जावन आसा आवय बापायच्या मोगाची फळां. आनी एक कुटुंबान जियेता आसतना हो आमचो मोग आमी एकामेकाक दिवंक जाय. आनी जेन्ना आमचो मोग आमी एकामेका सोबें
वांटतले हांव तेन्ना खऱ्यांनीच आमची कुटुंबां मोगाची जातली. आनी मोग म्हणटा आसतना मोगान आमी एकामेकाची सेवा करूंक जाय. आयज जायते पावटी भुरग्यांक कितें सांगलें जाल्यार म्हाका कितें मेळटलें, म्हाका कितें दितली तूं, असले तांचे प्रश्न जातात. पूण ती सेवा जायना. कित्याक सेवा जावन आसा तातूंत कसलेच पयशे घेयना, आपणाक कितें मेळटलें तें पळयना, पूण मोगान आनी उदार मनान सेवा करतात. असलींच जावं दी आमची कुटुंबां. तिसरे सुवातेर आमच्या कुटुंबांनी आसूं दी शांती आनी संदान, पीस अँड रेकन्सिलिएशन. मोगाच्या बाबडीन जेन्ना आमी कुटुंबान शांतीन जियेतले हांव तेन्ना खऱ्यांनीच आमी संतोश भोगूंक पावतले हांव. जेन्ना एक वांगडी चुकता तेन्ना, भुरगीं वायट करता तेन्ना तांकां समजावन तांकां बोगसणे दिवन संदान करता तेन्ना आमच्या जिवितान कुटुंबान शांती आसतली. आनी ज्या जेजूचेर आमी विस्वास देवता तो जावन आसा शांतीचो कुंवर. आनी जेन्ना मोगान सेवे चाकरी करून भावार्थान जियेता तेन्ना आमच्या जिवितांत कितलेंय वयर सकयल जावं, वादळ मोळ्यूं, जेजू आमकां शांती दितलो. आनी एकामेका लागीं संदान करून बरे भाशेन उलयता तेन्ना खऱ्यांनीच आमी एकामेकाक समजूंक पावतले. आनी चवथे सुवातेर प्युरिटी अँड होलिनेस, पवित्रपण आमच्या कुटुंबांनी आसूंकूच जाय. नितळसाण आमच्या उतरांची जावं चिंतनाची जावं करण्याची. जेन्ना सगळे आमची उतरां चिंतना करण्यो नितळ जातल्यो खऱ्यांनीच एक पवित्र जिवीत, पवित्र कुटुंब आमचो जावंक पावतलो. आनी पवित्र कुटुंब जियेतलो जाल्यार तरेकवार भासांनी आमच्यांनी जिवंक जाता. तो दर एका कुटुंबान नियाळ करूंक जाय, म्हजो कुटुंब खंयसर आसा. कश्टवता जाल्यार देवाचेर बाबात दवरया. आमच्या कुटुंबांनी एकामेका लागीं उलयना जाल्यार संदान करया. आनी हे भाशेन आमची कुटुंबां आमी पवित्र करूंक पावतल्या. पूण सदांकाल उगडास दवरया, आमच्या कुटुंबाचें, आमचे जिविताचें मूळ जावन आसा देव, जेजू. आनी ताचीच देख घेवन आमची कुटुंबां आमी पवित्रतायेन जिवंक हे मिसा बेटीन आमकां सगल्यांक करपा मागुया. उबे रावया. आमची मागणी, आमच्यो गरजो स्वर्गींच्या बापाक उबारुया. सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक गोराब्याचें वतेपण वळखून घेवंक आनी गोराब्यांतली आकारांनी जबाबदारेन पाळूंक आदार दिवंक बापा लागीं मागुया. राजकी फुडाऱ्यांनी गोराब्या पासत सुरक्षा आनी सवलती निर्माण करून तांची फावो ती उदरगत जावंक तेंको दिवंक बापा लागीं मागुया. आमचो घोराबो नाजारेतच्या पवित्र गोराब्याचे देखीन वाडोवंक आनी संवसार दाखयतल्यो वायट बुलोवण्यो पयस करूंक बापा लागीं मागुया. गोराब्यांत आमी सगल्यांक मनान लेखूंक आनी गोराब्याच्या उदारपसणाक केल्ल्या सगळ्या प्रमाणीक वावराक लोचना जावंक बापा लागीं मागुया.
गुप्ती आमच्यो खास गरजो देवाक उबारुया. बोदळ बापा, आमची खालती मागणी मानून घे. कुटुंबांतले व्हडतेपण क्रेस्काय आमी ओळखून घेवन खुशालकायेन जिवंक कृपेन बोर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या तमलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाते पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेश्वरा मोगाळ बापा, तुजे सोबेची ही देणी पवित्र कर आनी जेजूच्या कोडी रोगताच्या ह्या श्रेश्ठ बलिदानांत तूं दिताय त्या सुर्गीच्या खाणा पिवणा वरवीं नवी घोटाय आमकां मेळूं. ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात इबादता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां वडत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदे येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां. Un sol
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखी प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकटोल्यांची किरीतपणी पियेदाद सायबिणीची फिरगोस दिवार तशेंच वांशी फिरगोसकारांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवार मरे देवाची माय सांगाती, बागयून जुजेतीचो पोती, बागयून दोर्म दोतां आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. बाबा भयणांनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर हातीन कापीण घेवन रस्त्याचेर भोंवतालो. भुरगीं आवयो घरा आसा ती सगळीं येवन शिकोवण घेतालीं. आयज आमच्या भावार्थाची शिकोवण ओळख घेवंक आमच्या आवयांनी बापायांनी
भुरग्यां सांगाता देवाशीन येवंक आनी त्याच बरोबर आमचे कुटुंब अखोंड भावार्थाचे कुटुंबाची मुल्यां अखोंड आनी खरी गिरेस्तकाय आमच्या कुटुंबांनी देवान आमकां फोवो केल्या ती एकामेका सवे मोग हुस्को बरेपण एकामेका पासत कितले त्याग साक्रिफीस आमी करता कुटुंबांनी हे अदीक वाडूंक आमचे कुटुंबाचे जिविताचो दर्जो आमी वयर वयर काडूंक आनी ह्या दिसांनी आयज तावन लागशिल्ली तयारेंत जेजूच्या जल्माची परबेक आमी तयारी करता आमचें काळीज मन नितळ करून आमचे कुटुंब नितळ करून जेजूक आमच्याच काळजान जल्माक येवंक जागो तयार करूंक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काटिरी आमची काकूत कोर. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काटिरी देवाचे शिरी संसाराचे पाप काटिरी आमकां शांती ओ तो जेजू आमच्या कुटुंबाची बुन्याद जावंक आपल्या जिविताचे दान करून आमी ताका भावार्थान शिवून ताचेच पवित्र कुटुंबा सारकेले आमचे कुटुंब जावंक आमकां बळ फावो जावं. ह्या जेवणाक आमी आयल्या ती सुभागी. म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्याव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity.
Forza-ni uno, Polne Santusor, Amcia Calzato, Jesodaka, Zatu Girazanto, Tu Jebire, Amcia Giunozo, Ik familie, Bei Tuchburgiami, Ik it's familie, Ami Sane, Mosonata, Tu Jamezal Sogli, Cam Surginso, Uno Amceane, Ik familie, Bei Tuchburgiami, Ik it's familie, Ami Sane, Mosonata, Tu Jamezal Sogli, Cam Surginso, Uno Amceane. Ik familie bij Tuchburgiami, Ik is familie abisade, Mosonata, Tu Jamezal Sogli, Cam Surginso, Uno Amceane, Ik familie bij Tuchburgiami, Ik it's familie abisade, Mosonata, Tu Jamezal Sogli, Cam Surginso, Uno Amceane. मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. थोड्या वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणान जेजूक आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या देण्यान आमी धादोशी जाल्या. तुजो पूत स्वर्गार थावन येतलो तेदना ताका घेवंक पोरजोळीक दिवट्या परी आमी जावंक ओत्रेक थाव. देखून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां पेटोय आनी असले ओत्रेक ह्या दिसांनी आमची भितर ओदीक ओदीक वाडोय म्हूण मागता. आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. मातशी बसुया. आज मिसाची भेट संभ्रमलेल्या पाद्री सिमांव रॉड्रिगीस, देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या फादर लेस्ली गोम्स, तशेंच पियादा दिवार आनी वाशीच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. तेच बरोबर गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्रेज भाशेत. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका
कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बजिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान व बजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान थावन तुमी तें घेवं येता तशें मोल 20 रुपया. मगड बाबा भयणानो चोतराय दवरची. डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर व्हीलचेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 वेर रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचे दोबाजीक मीस आमी समारंभतले. आमचे आर्चबिस्प भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रांव मिसाचे येजमान आसतले. तशेंच डिसेंबराचे 31 वेर 11:30 मागणें सुरू करून 12 वरांचेर 9व्या वर्साचें दोबाजीक मीस आमी समारंभतले. मगड बाबा भयणानो 3D projection mapping sound and visual show dedicated to the exposition नातालांच्या मध्यानीर मिसा उपरांत सुरू जातलो. डिसेंबराचे 25 वेर थावन जानेवारीचे 2 तारखेर पर्यंत हो शो सांजेची 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान दाखोड जातलो. निमाणे आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. वचनियत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. बागयोन फ्रांसीस शाव्याराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शाव्यारा जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सोगलेंच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान हे वेळार आपणाक जाय ते मागचे. आमचे अंतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोपटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन. Tu
फाल्यां दिसा